नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। प्रत्येक आमदार खासदारान 5 वर्सां 5 आदर्श गावांचो घेवचो संकल्प। सरकार करता आदर्श ग्राम योजन। प्लानिंग कमिशन गुटलायतले। प्रधानमंत्री मोदीच्यो लाल किल्ल्यावेल्यान घोषणा। आत्महत्या वाढल्यो, संकटान आशिल्ले फामिलींक सरकार दितलो आधार। ऑक्टोबरान मायनिंगांतल्यांक रीण येवजण। वर्स सोंपता म्हणल्यार मायनिंग सुरू। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्यो घोषणा। ट्रॅव्हल टुरिझम मार्टाच्या नावान स्कॅमा। कुटुंबांनी वाढल्यो आत्महत्या। विधानसभेन हुस्को। परुळेकार म्हणटा आपले जंकेट वेगळे। अडचणी आसूनय सरकारान राखले जनतेक दिल्ले उतर। पश्चिम घाटाचेर थळावे वस्तुस्थितीक धरून जानेर 31 म्हणल्यार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक गोंय दितले शिफारशी। पश्चिम घाट आनी कस्तुरीरंगन रिपोर्टाचो फुडार थारतलो ते उपरांत। ऑक्टोबरान गोयचे मायनिंग चालू। 15 सप्टेंबर म्हणल्यार लिजा रिन्यू। उपरांत म्हयन्या भितर केंद्राकडच्यान पर्यावरण दाखले। मुख्यमंत्र्याचे मायनिंग पीपल फ्रंटाक उतर। आणि दक्षिण कोरियान जावपी बेसबॉल वर्ल्ड कपान गोयचे 4 प्लेयर शेरल, अनुषा, सोनाली आणि दीपलक्ष्मी खेळटली। खबरो विस्तारान। येता ते 5 वर्साक देशाक एका वेगळ्या पावण्यार व्हरपाक प्रत्येक आमदार खासदारान 5 वर्सांत 5 आदर्श गाव करपाचो संकल्प घेवचो। 11 ऑक्टोबराक सरकार संसद आदर्श ग्राम योजन जाहीर करतलो म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घोषणा केल्या। भारताचे 68वे स्वातंत्र्यदाय दीस सुवाळ्यान लाल किल्ल्यावेल्यान बुलेट प्रूफ पोडियम नासतना मोदीन पयले भाषण केले। सध्याचे प्लानिंग कमिशन उपेग ना, ते गुटलावन पर्यायी विकास आयोग नेमपाचो प्लानूय मोदीन जाहीर केलो। वर्सभरान प्रत्येक शाळेक टॉयलेट आसतली म्हणूनय तो उलयला। और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते ना भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाए। और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नई योजना है, लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है। और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा। हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। नया शरीर, नई आत्मा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। और मैं एमपी लेट फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। देश के कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। गोंयान आत्महत्या वाढल्यो, संकटान आशिल्ले फामिलीं खातीर एनजीओंक घेवन सरकार वेगळी येवजण करतलो। स्कुलांनी हे पयलींच कावन्सिलिंग सुरू जाला। मायनिंगांतल्या लोकांक ऑक्टोबर म्हणल्यार रिणाचेर व्याज माफी येवजण सुरू जातली। वर्स सोंपता म्हणल्यार मायनिंग सुरू जावंक शकतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। स्वातंत्र्यदाय दिसाचे पणजे पोन्ने सचिवालया कडेन जाल्ले मुखेल सुवाळ्यान तो उलयतालो। यूपीए सरकारान आपली पयली 2 वर्सां वाट लायली, काम करूंक दिले ना म्हणूनय पर्रीकार उलोवन मेकळो जालो। फाटल्या 2 वर्सांपासून म्हजे सरकार गोंयान सत्तेर आसले तरी केंद्रान आशिल्ल्या आघाडी सरकाराच्या आडमुठ्या धोरणांक लागून म्हज्या दृष्टिक्षेपान आशिल्ली गोंयच्या विकासाची गती
निर्माण करपाक म्हाका बऱ्योच आडखळी आयल्यो। निवडणुकीच्या वेळार सुद्धा अनेक धर्मकोली संघटनांनी वितुष्ट हाडपाचे प्रयत्न केले। तुम्ही म्हज्या सरकाराचेर आनी भारतीय जनता पार्टीचेर दवरल्या विश्वासाक पात्र जावपा खातीर केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान पूर्ण ताकदीन तुमच्या बळाचेर हांव गोंय एक आदर्श राज्य निर्माण करपा खातीर वावुरतलो। मायनू सुरू करपा खातीर ऑक्टोबर मेरेन सरकार आपली प्रक्रिया पूर्ण करतले आनी ह्या वर्सा अखेर मेरेन मायनी सुरू जातल्यो अशें हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदतां। मायनिंग बंदीक लागून कर्जान सांपडलेल्या लोकां खातीरूय कर्ज मुक्तीची येवजण येणाऱ्या कांय दिसांनी चालीक लागतली। ज्यातून कुटुंबाची कुटुंब आत्महत्या करता अशा प्रकारच्यो अनेक कृती घडपाक लागल्या। समाजान जाल्लो बदल, पयलीं समाजान एकामेकाक सपोर्ट सिस्टीम वाड्यार आसताली, गांवांत आसताली, ह्या सपोर्ट सिस्टिमान आयच्या धांवपळीच्या युगान बरेच ही सपोर्ट सिस्टीम कमी जाल्ली आसा आनी ताका लागून हे प्रश्न वयर येवपाक लागला। ह्या विशयांचेर ह्या वर्सान एक खास यंत्रणा करून अशा डिस्ट्रेस जाल्ल्या लोकां पर्यंत सरकार 4 पावलां फुडें वतले अशें आयज हांव ह्या स्वातंत्र्य दिना निमतान तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदतां। येता त्या वर्सान हाचेर एक वेगळ्या प्रकारची आउट ऑफ बॉक्स थिंकींग सरकार करतले। घेऊया एक विराम।